आज उन्होंने उनका खुद का कामकाज देखा, मेरा असेंबली का जो कामकाज था उसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। मेरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उनके डेट लेनी थी मुझे, उनसे उनका कामकाज डिस्कस करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाया। ओके सर, असेंबली डेट कुछ असेंबली डेट तो 29, 30 और 31 3 दिन असेंबली चलेगी। 29 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण रहेगा और 30 और 31 का क्वेश्चन आवर्स और रूटीन जो कामकाज चलता है उसी कामकाज। सर सीएम जी ने बिल्कुल डेट दिया है क्या? बिल्कुल, वो बीएससी एडवाइजरी कमिटी मीटिंग को भी आने वाले हैं और बाद में असेंब्ली को भी आने वाले हैं. थँक्यू. फायनलाइज जावंक ना. ऑनरेबल सीएमाक आतां हांवें रिक्वेस्ट केला बीएससी डेट तेंच्यांनी दिवची म्हणून. तेणी आपलो शेड्यूल पळयता आनी बीएससी डेट दिता म्हटला. अकॉर्डिंग टू द बीएससी डेट मिटिंगेक कदाचित तेंच्यांनी स्वता हांगा येता म्हटला असेंब्लीनूय बी. सो दॅट बिजनेस एडवायजरी कमिटी मिटींग मायट बी इन असेंब्ली कॉम्प्लेक्स. एमएलए क्वेश्चन आसतलें रुटीन असेंब्ली जी आसा पळय दोन दीस क्वेश्चन आसतलेच ऑफकोर्स. फक्त प्रायव्हेट मेंबर प्रायव्हेट ते सब शुक्रार येत ना न्ही. मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आसा. सो दॅट नो क्वेश्चन अरायज ऑफ द प्रायव्हेट मेंबर. स्पेशल रिझन टू विजिट सीएम. इट इज रुटीन इज ऑफिस इज विजिटिंग. बजेटाची बी डिस्कस झालं सीएम ना बीएससी ओके बीएससी ओके गव्हर्नर आगळ्यान फायल साहेब जाली काढले नोटिफिकेशन आयले ऑलरेडी. ओके एक नवे डायरेक्शन आसपा जाय. जेन्ना इतली थोडे लोक अफवा घालता की सरकारूच चलना बा मनोहर पर्रीकर सारको जालो काबार, हांकां हो जबाब जावन आसा. आनी जबाब नवे वर्साक की सरकार सारको चलता, शासन सारकें चलता, घटने प्रमाणे सगळे जे तरेन चलपा जाय तशें चलता. आतां आमी सगळे इश्यू तेणें डिस्कस केले आमचे सगळ्यां कडेन. एक मेन म्हणल्यार मायनींग कशें चालू करपाचें, कशें ते सेंटरा कडेन उलयन माननीय प्रधानमंत्री कडेन उलयन कितें कितें करपाचें आसा. असेंब्लीचे पयलीं कितें कितें जावपा जाय, लोकांक बरें नुस्तें मेळपा जाय, फॉर्मेलीन आसपा जायना. जे ट्रॅफिक डायवर्शन जातलें ते ब्रिजाचे कामां लागून लोकांक कमी त्रास जावपा जाय. पयले बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूनच डायवर्शन जावपा जाय. अशे खुबशे मुद्दे आमी डिस्कस केले. आयज जाले डिस्कस. होय, आतां तो येयलो तेन्ना डिस्कस 2 वरां सुमार डिस्कशन. तो 10 सुमार पावलो आनी 10 मिनटां 12 आसतना तो मागीर प्रेसा मेळपा म्हणून गेलो, तुमकां मेळ्ळो आसतलो. आनी म्हाका दिसता ते दृश्टीन खुबशे बाकीचेय इश्यू डिस्कस जाले. प्रत्येक आमदार जो आशिल्लो तेणी डिस्कस केले. बाब सुदीन दवलीकर आशिल्ले, निलेश कबराल आशिल्लो, मिलिंद नायक आशिल्ले, अलिना सल्डाना आशिल्ले आनी खुबशे बाकीचेय आसले. थोडे म्हणटा मातशे लेट पावले, पूण आमी डिस्कस करीत रावले. एकान एक इश्यू आमकां खंयचो इश्यू असेंब्लीन येवपा जाय. लायक हांवें सांगलें, आजुनूय म्हाजे ते कॅबिनेटान येवना. इन्क्रीज इन सॅलरीज फॉर पंचायत पीपल, वेदर इट इज इन जिल्हा परिषद ऑर पंचायत, ते आजुनूय हे कॅबिनेट येवन ते आमी पास करून लोकांक मेळपा जाय. तर ते ताणें ताबडतोब हाडपा लायला. मागीर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड अंडर पंचायत 2 कोटी आसले ते 3.5 कोटी केला. तेही फायल बेगीन हाडपा लायले तेणी. हे भाशेन काय कितलेशे मुद्दे आशिल्ले. स्पेसिफीक कितें सोल्युशन मायनिंगाचे स्पेसिफिकली इश्यू तेणें कितें मार्ग तो एक्सप्लेन केलो. आनी तेणें सांगलें उमके आपण माननीय प्रधानमंत्री कडेन तशेंच सेंट्रल बाकी लिडर आहात तेंचे कडेन उलयला आनी हो रस्तो आमकां मेळटा मायनिंग सुरू करपाक. होय, ऑलरेडी उलयला आनी परतूय उलयता. आनी अपॉइंटमेंट एक डेलिगेशनाक घेता तो, म्हणजे ते टू वर्क आउट द इंट्रिकेसीज. सो एक मिनिस्टरियल डेलिगेशन आनी एक टीम वयते टू डिस्कस इट फर्दर. टू मीट पीएम. या whoever that we will need to meet. आयज तांकां पयले उपरांत 3 दिसांची असेंब्ली आहा, 3 दीस पावतले. येस, ऑफकोर्स ते अटेंड करतले. तेंची बोला की आतां बरी जाला सादारण. तुम्ही पळयला